एक जावन आसात. आज आमी प्रत्येक जावन क्रिस्तांव न्हय आसलेल्या दुसऱ्या समर्थी खातीर मागचें. देव जावन आसा, देवाचें उतर जावन आसा एक दिव आमच्या जिवितांत, आनीक आमी समेस्तांनी मोगान एकवटून जियेजय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. आयची वाचपांय त्या विशयी आमकां शिकोवन दितात. तर आज आमी हे नवें सुरू करता आसतना त्या जेजू बाळका कडेन आमी मागया आमचेर देवाची धराण आशिर्वादां वतून दी. आमी निजाकी संवसारांत दिवो जावन एकामेका मोगान जियोंक तो जेजू बाळक कृपा दिवन दी. आज आमी प्रत्येक रोमांत बेनेडिक्ट सोवो आदलो पाप साहेब ताका आज निकेपितात. ताचें फ्युनरल टुडे, ताचे खातीर प्रत्येक तरान आमी मिसाच्या वेळार मागया. केल्ल्या पथकांची दूख धरया, देवा कडचें बोगसाने मागया. नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोबती दरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव संतां मनान चिंतून तोंडां उसळून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून भुरग्यांक संवकार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडून केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फोवय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. निजायकी तुमी समेस्त बावार्ता मरिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान देवाची भुरगीं पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयिल्लीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. ह्या फुडां जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वातंत्र्य, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मदें ना. तुमी समेस्त जेजू क्रिस्तांतय एक. आनी तुमी क्रिस्ताची वय जाल्यार तुमी अब्रामाची संतत. अशे बसवणे प्रमाणे दायजाची वारेसदाराय तुमी. देवाचें उतर हें देवाचें उतर. देवाची परसा आमी ताच्या
नाचू शेलियो आमी सर्वेस्पोर देवाची पुरसा आमी ताच्या त्यागी नाचू शेलियो आमी संतोषान तुमी सौम्याक बोगमार स्तुती गितां गावून ताची समोर सर्वेस्पोर देवाची पुरसा आमी ताच्या त्यागी नाचू शेलियो आमी सर्वेस्पोर देव म्हणून जना जाया आनी सर्ता सोलो ताका वंदिया सर्वेस्पोर देवाची पुरसा आमी ताच्या त्यागी नाचू शेलियो आमी सर्वेस्पोर आमचो देव कितलो बरो काकूळदार सदांकाळ विश्वासी करो सर्वेस्पोर देवाची पुरसा आमी ताच्या त्यागी नाचू शेलियो आमी सर्वेस्पोर देवाची पुरसा आमी ताच्या त्यागी नाचू शेलियो आमी Alleluia, 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 Alleluia. एक पवित्र समका उदेला येया तुम्ही जनंगानो सौम्याकार दान करा आज संसारी एक वड प्रकाश फांकला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सुवासो जुआं परमनेंट जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता तेदवा समार्याची एक स्त्री थंय उदक व्हरूंक आयिल्ली जेसून तिचे लागीं विचारलें म्हाका पियोंक इल्लें उदक दी ताचे शिस कान मोलाक घेवंक म्हूण शाराक गेल्ले तिणें म्हळें तूं जुदेव आनी हांव एक समार्याकार तर तुवें म्हजे लागीं पियोंक मागचें म्हळ्यार कशें जुदेवांक आनी समार्याकारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नासलो जेजून तिका जाप दिवन म्हळें देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी ताचे लागीं पियोंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजली जाल्यार तुंस ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दिता आसलो स्त्रियेन ताका म्हळें सायबा तुजे लागीं कोळसो ना बाई बराबर गूण आसा तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान तो तांची भुरगीं बाळां आनी ताची गोरवां वस्त्रां हेच बांयचें उदक पियेल्लीं तस जाल्यार पुर्वजा प्रास तूं व्हरतो गाय कितें जेजून जाप दिली हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान तान येता पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच तान येवचो ना हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जळ जावन ससनी जिविताक उमाळून वाळटलें ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली सायबा दी म्हाका हें उदक तवय म्हाका तान लागची ना आनी उदक व्हरूंक हांगा येवंकी पडचें ना देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता
क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवान हो संवसार रचलो आनी संवसारांतल्यो सोर वस्तू ताणें रचल्यो त्यो थोड्या मनशांक मात्र न्हय, थोड्या वर्गाच्या मनशांक मात्र न्हय, थोड्या समर्थीच्या लोकां खातीर मात्र न्हय, पूण सगळ्यांक आमकां त्यो रचल्यो आमी ताचो उपाय करी जाय म्हणून ताची आशा जावन आसा. कित्याक आमी सर देवाची रचना आनी देव आमचो समेस्तांचो मोग करता आनी समाधानान जिये जाय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. आयच्या ह्या नोवेनाचो मुख्य संदेश जावन आसा, तुमी समेस्त क्रिस्त थंय एक जावन आसात. तुमी समेस्त क्रिस्त थंय एक जावन आसात. आनी ह्या संदेशाच्या वयर 3 हंतांनी आमी नियाळ करया. पयले ह्या विशयांत क्रिस्ताची शिकवण कितें, दुसरें ह्या शिकवणे प्रमाणे जियोंक आमकां कित्याक कस मारतात, आनी तिसरें कशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी ही शिकवण पाळन माया मोगान जियोंक जाता म्हणलें. पयलें क्रिस्ताची शिकवणूक कितें ह्या विशयान. देव ताच्याच एका पुताक जेजू क्रिस्ता ह्या संवसारांत धाडटा. तो आमचे बरी मनीस जालो. ही परब आमी ह्या 6 दिसांनी आचरसिली. सकळी संगतींनी आमचे बरी तो जियेलो. आमची बोगनां, आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमचे ओडण्यो सकट तो सारको समजलो. आनी ह्या समजल्ल्या जेजून कशें आमी आमच्या जिवितांत जिये जाय म्हणून आमकां ताणें शिकयलां. आमी थोड्यो संगती काडया पवित्र पुस्तकांत. हर एका जाती खातीच्या लोकांक ताणें स्वागत दिलो. जावं दी तो ग्रीक, जावं दी तो जुदेव, जावं दी तो शास्त्री या फरिजेव, सुंककार या फातकी, हांकां सगळ्यांक ताणें स्वागत दिलो. तांकां गौरवान ताणें तांकां पळयलें. थोडी उदाहरण आमच्या पवित्र पुस्तकांत. पयलें लुकाचो 7वो अध्याय वड 1-10. थंयसर एक सेंच्युरियन, रोमाचो अधिपती, ताच्या आदाकाल 100 सोल्जर आसले. आनी तो जेजू कडेन येता आनी सांगता, म्हजो साकोर बरो ना, तो मरणाच्या रिस्केर आसा, ताका येवन तूं ताका बरो कर. आनी जेजू पळयना तो जुदेव गी, शास्त्री जावन फरिसेवा जावन आयला गी ना, ताका कळीत आसलें वो क्रिस्तांव जुदेव न्हय जाल्यारय तो सांगता हांव तुज्या घरा येता, तुज्या साकराक हांव बरें करता. आनी तो सेंच्युरियन सांगता तुवें म्हज्या घरा येवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार एक जुदेव ताच्या घरा वचत जाल्यार तो पेगन, तो क्रिस्तांव जुदेव जाल्ल्या वरवीं ताणें शुद्धीकरण करीचें आसलें. देखून तो सांगता हांव फावो न्ही, म्हज्या घरा तूं येवचें नाका, एक उतर तूं सांग, त्या उतरान म्हजो साकोर बरो जातलो. आनी जेजू ताका बरें करता आनी लोकां मुखार ताका फुगारता आनी सांगता असले एका मनशाक आमी इस्रायलान पळोवना, तसो भावांत व्हरतो जावन आसा. आनी दुसरें आमी पळयता मार्काच्या 10व्या अध्यायांत वळ 22-27. थंयसर एक तरणाटो वर्त्यो उमेदीन थंयसर येता आनी जेजू कडेन सांगता हांव तुजो पाटलाव करता, म्हाका ससन जिवीत जियोंक आमी कितें करी जाय. जेजू सांगता 10 उपदेश पाळ. मोइजेन दिल्ले 10 उपदेश तूं पाळ, तितलें पुरो. पूण आनीक संपूर्ण तुका जाय जाल्यार वस्तू तुजे कडेन आसलें सगळें वीक, दुबळ्यांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर.
आनी तो फाटी बेता दुखेस जावन कित्याक जायते ग्रेसकाय ताचे ते आसले मोगाच्या भाव भयणी हांगासर जेजू ताका सारकी समजून दिता देवाचो सांगात जोडी जंय जाल्यार आमी बैल्यो करण्यो केल्यार मात्र पावना आमच्या जिवितांत बदलावन हाडी जंय ती कशी हाडची म्हणून आमच्या सासन जिविताची सारकी समजणी जेजू ताका दिता आनी आयच्या वांजलांत आमी पळयले ती सामर्याची स्त्री सामर्या घरामध्ये आनी जुदेवामध्ये कसलोच संबंध नातलो आनी पेटो आनी माजर आसले बरी केदाळे तांचे भितर झगडें चलतालें त्या खातीर जुदेव जेरुसलेमाक येताना गलिलिया धांवन ते एका दिसाचे पयन ताणें चड करी जाय आसलें कित्याक ते सामार्या घर तांकां तांच्या हळडेनी या तांच्या टावनांनी पास करूंक तेणे वचूंक सोडिनातलें तांणी वयल्यान गुड्या वयल्यान एका दिसाचे पयन सडीत करीत जाय आसलें ह्या स्थितींत आसतना जेजू सामर्या भितर रिगता एका स्त्रियेक मेळटा स्त्रियेक बिलकुल ताणें मेळोंक नजो आसलें तांचे हांव कांयच खावंक नजो आसलें उदक पिवंक नजो आसलें आनी जेजू तिचे कडेन उदक मागता आनी आमी आयकलें जेजू सांगता हांव तुका ससन जिविताचें उदक दिता आनी त्या स्त्रिये मरेपात तो सकड ह्या लोकांक सांगात हाडटा एकवट येता जेजूचें काम जावन आसलें सकड मनशा कुळाक एकवटावचें आनी मोया मोगा जिवोवचें हें काम ताणें संपूर्ण हें केलें आनी आयच्या पयल्या वचपांती आमी आयकलें आमी क्रिस्ताक नेसजय क्रिस्ताचें लक्षण आमचें थंय आसजय आनी त्या लक्षणा मरेपात आमचो संबंध एकामेका आमी वाडोवन मोगान जियेजय म्हणून अशें जियोंक दुसरें अशें जियोंक आमकां कितें कश्ट जातात what are the problems to live according to the teachings of Jesus सांगती पयलें देवान आमकां रस्त आसतना आमकां एक कूड रचली आनी एक आत्मो रचलो ही कुडीची बूक कुडीच्यो वडण्यो दुसऱ्योच आनी आत्मीक वडण्यो आत्मीक आशा दुसरीच आमचे हाच्या फाटल्यान आमी जायते बटी वेता आनी कसली जावन आसा लक्षणां ससन जिविता जोडची ह्या आत्मीक बूक थांबोवची स्वताचें जिवीत नितीचें जिवीत माया मोगाचें जिवीत एकामेका भोगसून जिवोवचें जिवीत हांचे भितर जायते बटी झगडें जाता थोडे बटी आमी त्या कुशीक वेता थोडे बटी ह्या कुशीक आमी पडटा देखून देवाचें उतर आमकां सदांच एक उजवाड दिता कशें आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना संवसारी वस्तू आमी उपयोग करीत जाय पूण देवाक लब्धोन देवा थंय एकवटून आमी जिये जाय कित्याक आमचें जिवीत आमचें राज सर्गींचें राज जावन आसा म्हणून दुसरें ग्रीड लेखावरती आशा संवसारी संगतीत आमकां संवसारी जिवितांत थोड्यो गरजो संवसारी गरजो गरजेच्यो त्या खातीर आमी वावरता कस काडटा तें सारकें जावन आसा पूण लेखावरती आशा एक उदाहरण तुमकां हांव दितां दोगां भयणी आसल्यो व्हडली भयण काजार जावना टिचरीचें काम ती करताली धाकटी भयण काजार जालें आनीक थोड्या तेंपा उपरांत व्हडली भयण धाकट्या भयणी कडेन सांगता म्हाका तुजें आसलें भांगार दी म्हाका एका काजाराक वचोंक आसा आनी ती तिचे थंय आसलें सकट भांगार तिका दिता कानाचें आनीक एक खरी अमानी मात ती सोडटा उरलें पुरो दिता काजार जालें एक हप्तो जालो दुसरो हप्तो गेलो उपरांत धाकटी भयणी सारता म्हजें भांगार तुवें आनीक दिवं नाय आनी ती सांगता खंयचें भांगार म्हाका भांगाराची गुतूच कळीतच ना म्हाका तुवें भांगार दिवंकूच नाय तशें ह्या भांगारा खातीर वरवीं तांच्या कुटुंबांत वेगळा आजार जाता
17 वर्सां एकामेका ती उलयनासतना जियेतात. 17 वर्सां उपरांत तिका एक कठीण पिडा, कॅन्सर पिडा येता. व्हडल्या बहिणीक तिचें काम येता, आसलें भांगार सकट तिचे दुडू पिटो जाता, निमाणे पालेट्यो कॅरांत वचून पडटा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, संवसारी वस्तूचेर लेखावरती आनी तीन आमी जोडून आमचें जिवीत बरें करीचें म्हळ्यार चिंतल्यार कितें जाता म्हूण आमी पळयता. हें एक दृश्य जावन आसा. आनी तिसरें, आमी केदाळा आमी एकवटान क्रिस्ताच्या शिकोवणे प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करता. केदाळा जेवसार वगैरे रावना, जेवसाराची ताडणी येतात. जेवसार आमकां बऱ्या तरान आकाशी तरान आमचे थंय येवन आमकां प्रपोज करता कितें करीत गे म्हणून. पूण आमच्या अंतस्करणाच्या गुंडायंत आमी जाणाव कितें आमी करीत जाय, कितें करूंक नजो गे म्हणून. जर तर आमच्या काळजाच्या उल्याक आमी पाळो दिवन जियेता, आमचें जिवीत बदलता आनी जिवितांत आमी क्रिस्ताचो हात घट्ट धरून चलोवंक आमकां आदार जाता. आनी तिसरें, कशें आमी आमच्या जिवितांत क्रिस्ताची शिकोवन पाळण जियेत गे म्हूण. ते 3 हंतांनी, पयलें आमच्याच कुटुंबांत, दुसरें आमच्या शेजारा, तिसरें आमच्या दुसऱ्या भावा, दुसऱ्या समर्थीच्या भाव भयणी सांगाता. पयलें आमच्याच कुटुंबांत काजाराच्या बेसा वेळार तुमी दिल्ली ती भास, कश्टांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत, हांव तुजो मोग करतलें, हांव तुजो मोग करतलो. ती भास विसरून येता. एका वर्सान, 2 वर्सांनी, थोड्या वर्सांनी विसरून येता. आनी त्या दीस ह्या जगान सांगलें, तुमी दोगांनी काजारी बेसांत एकवटात, जेजू क्रिस्ती तुमच्या सांगात आसा. आमी जायते फाटी जेजू क्रिस्ताक पयस दवरता, आमच्याच राठवड्यांनी आमी आसा. त्या वेळार कितें जाता, न्हयच आमचे भितर ल्हान ल्हान संगती खातीर वेगळो आसा जाता, भुरग्यांक पाठ देख आमी दिता. अशें एक कुटुंब पाठ जाल्यार समजींत समजच पाठ जाता. देखून आमी केदाळय ह्या काजाराच्या दिसा तुमी दिल्ली ती भास सारकी पाडची दिसपट्ट्या जिवितांत, आनी एकामेका मोगान त्यागान जियोवचें, आनी तांतूं वर्तो संतोश तुमकां लाभता. आनीक सामाजीक वर्तें बरेंपण करूंक क्रिस्ताची शिकोवन तुमच्या जिवितांत जियोवन कसो संतोश आनी ससन जिवीत जडचें गे म्हणून तुमकां कळीत जाता. आनी दुसरें, आमच्या शेजारा जायते फाटी आयच्या आधुनीक काळार म्हजो शेजारी कोण म्हूण आमकां कळीत ना. त्याच फ्लायटान तो जियेता, नेक्स्ट डोरांत, पूण आमी आमचेतल्याकच आमी जियेता. असो आमी शेजाऱ्या कडेन एक बरो संबंद दवरचो. जर तर तुज्या तोटांत आंबे जाता जाल्यार ताका एक 4 दी तूं. तुज्या ताच्या अंतून रांदय जाता जाल्यार वांटून घेया. तांच्या बर्थडे दिसा या तांच्या कश्टांत, तांच्या गरजांत आमी जर तर आमी पावता, तेंच एक शेजार म्हणलें एक कुटुंब जाता. असलो संबंद आमी क्रिस्तांवांनी वाडोवंक जाय. आनी तिसरें, आमी दुसऱ्या भावार्थाच्या लोकांक कशें जियेत गे म्हूण. पोरस सोमारा कितें घडलें छत्तीसगडांत आमी वाचलां, पळयलां. एक इगज पिटो केली आमच्या हिंदू भावांनी. तशें म्हळ्यार सकट हिंदू आमच्या विरोध म्हणणे खाली 3 या 5% जावं पुरो. तांतूं बरे मनीस आसात. आमी आमच्या बरेपणा मरिपात तांची काळजां आमी जिखोवंक जाय. काल हांगासर पुलीस कमिशनर आयलो. क्रिस्तांव विशयी ताणें वर्तें वगळसून ताणें उलयलो. क्रिस्तांव खंयसर आसात थंय शिस्त आसा. क्रिस्तांव खंयसर आसात थंयसर रक्तपान या झगडून पडचें जायते उणें म्हूण. थोडे आसा पूण तितलें ना म्हूण तो सांगता. आनी कालच्या फेस्ता दिसा फरेक आनीक आमच्या हिंदू भावांनी हांगासर हाडलां. त्यो पुगेट्यो पेटयल्यो फायरवर्क आमी न्हय, त्या हिंदू भावांनी ते केल्यात. तशें जाल्यार हांगासर जेजू बाळोक आमच्या शेजारच्या लोकांक सांगात हाडटा जाल्यार
आमच्या वाठारांत आमच्या समाजांत असलो एक मनोभाव आमी हाडूंक साध्य जाता. तर मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज ह्या विशयांत आमी नियाळ करतना आमी समेस्त क्रिस्त थंय एक म्हणून आमी आयच्या नोव्हेनाच्या दीस हो सगळो दीस त्या विशयांत आमी कशीत आसतना आमी प्रत्येक जावन त्याच जेजू कडेन बाळका कडेन मागया. पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांत एकवट सदांच उरच्या खातीर, आमच्या भाव भयणी कडेन शेजारा आमी मोगान जिवच्या खातीर आनी आमच्या दुसऱ्या समर्थीच्या सर लोकां कडेन आमी मोगान जिवन तांची काळजां जिखून क्रिस्ताची शिकोवन तांच्या काळजांनी आमी तांच्या काळजांनी ती वेच्या खातीर आमी प्रत्येक जावन मागया. तोच जेजू बाळोक आमकां समेस्तांक ताच्या कृपेन बरोवन ताच्या कृपेन आमकां बरोवन दी. आमेन. कानी कडून सोम्या आमी बेदीसशी जमया. आमकां स्वामी जेजू संगी दुनिया तुका समर्पिता. गोवा उंडू दातां सोरो kurtamcha kustrabrasu svikar kersomya bisangaldanya puvit kurva ramsu kani kadu somya ami viti sashi samya. आमकां स्वामी जेजू संगी दुनिया तुका समर्पिता. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्गपिता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमी सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वासोया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदरांनी संस्थाच्या देवा, सवकडी आनी सतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो आनंद सद्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटो वसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळ्यांच्या दळबरा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Puvit paraso surveis por tu, Satan
बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूं वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो तुका नव्यान दिन वसलो तो मोडलो आनी ताच्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची त्याच बरे जवान जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्ती कराराची रगत पातकांचे बुकसांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वारावतले हे म्हज्या उडासाक करात Bavarta so good, pogotoya. सुम्याची तुझे वर आम्ही संभ्रमता तुझे पुन्हा जिवंत होऊन आम्ही बरगडता तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोनीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर तांकां आनी ते इश्टगती मेलेल्या समेस्तांक तुज्या पडझडे मुखामळ फळ्यो फावो कर आमकां समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाची मागीर संगाती भाग्यवान जुजे तिजो पती भाग्यवान धर्मता आनी स्वर्गाणी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोनोदराची आज्ञा मनान दवरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां ये तुजी खुशी सर्गात जाता तशी सुसरान जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोनरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नातरितल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्या राजभरती पदव्यान महिमा श्री ससनाच्या ससना सुमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो ओजोन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिडीच्या जिवनाका पयल्ले आमी सुमेस्त बागी. सुम्या तुवें दिवचें म्हाका पावना पूण त्रास म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तूं जावन आसा खाण आत्म्याची आत्म्याक म्हज्या घटाय दिवची. तूं जावन आसा खाण आत्म्याची आत्म्याक म्हज्या घटाय दिवची. तुका अर्पिता काळीज म्हजी सदांच थंयसर बिडार तुजी. हांव आशिता सोमिया हांव लालिता दुनिया. आशिता लालिता इन तुका सदां. मुझे पासून संवसार कायलोय कालवार दोंगरार जीवन पिलोय. मुझे पासून संवसार कायलोय कालवार दोंगरार जीवन पिलोय. मोड्यार पर्या काळजांत येताय आत्म्या
हर्षिता लालिता गीत तुका सदा. उभे राहूया. प्रार्थूया. प्रीतिवान बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी बटचे म्हणून तुवें येवजिले. ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजणेपासून हो दिन वसनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटपलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हणून आमी मागता. जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नाव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाकणूक आमकां फावय म्हणून आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी. दया करून बसात. मोगाच्यानो आज बाळक जेजू फेस्ताच्या नोवेनाचो पयलो दीस आमी नियाळचो विशय जावन आसा. तुमी समेस्त क्रिस्त थंय एक. आयचे मिसाचे बलिदान चलोवन वेला. बाप चार्ल्स सेरावो आनी सहाय्यक जावन आयच्या मिसा वेळार आमच्या मदगात आसात. बाप अनुप, बाप जेरी आनी बाप जोसेफ. बाळक जेजूच्या नोवेनाक, ह्या 9 दिसांच्या नोवेनाक आनी फेस्ताक तुमकां सर्वांक आमी स्वागत म्हणटा. बाळक जेजूचे कीर्त आमी सोडोवया, ताचो मान आमी सोडोवया आनी चड आनी चड मापान बाळक जेजूचे आशिर्वाद आमी जावन घेवया. मोगाच्यानो आमच्या ह्या देव मंदिरांत हांव इस्रायलाक बागेवंत पयण करच्याक मार्च म्हयन्यांत आमी 2 टूर अरेंज केल्यात. जर तर कोणाक मोन आसा तर वसडीत फिवर जाय तर तुमी आमच्या ऑफिसाक येवचें आनी तुमची नांवां आमी तुमी दखल करची. मार्चांत 2 ग्रूप आसतले ह्या देव मंदिरांत हांव इस्रायलाक पवित्र पयणाक येच्याक. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी बाळक जेजूची आशिर्वादां. सरुबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सपुदेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. प्रागच्या बळका जेजूचे नोवान मनशाच्या भुरग्या सांगता संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो येस आमची येलो सर करता गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण कर जेजू वयर म्हणलें नांव ताका पाव जालें. पिडा गुण शेलो जेजू क्रिस्त म्हणून आवडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमची ते समान सर आमच्या गरजो जेजू बळका मुखार आमी दवरया. आमच्या कुटुंबाच्यो जायत्या जाणांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां. तुमचींच जायतीं परगांवांत आसात. थोड्यांक खाजाराची गरजो, थोड्यांक कामाची गरज, हे सोर आमी जेजू बळका मुखार दवरया. प्रार्थुया. ये बघेवन जेजू बळका तुजी सर पदवी आमच्या तोंडार केल्ली आसता आनी हात बेसावन दुखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्यान सगळ्यांक गायनायक आमचे बेसावनी बर. आमेन. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची स्पिल्या उशिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुटुंब मरले समधीचे सांगता
Strem tatun sa Dio ang sa Dio importi ko si Jesus. Begin Maria Davashme, Mupiangativ Netka, Atanim Cham, Najagal Namin. Ani Deus o puto manisalo. Ani amche madin cielo. Ani Deus o puto manisalo. Ani amche madin cielo. Ani Deus o puto manisalo. Ani amche madin cielo. May mababa kinibuta kanipuit at miyan. Sadi sa tanstan sa batamin. Jesus berkat. Amche besam galanay kamche magne. May mababa kinibuta kanipuit at miyan. Sadi sa tanstan sa batamin. Jesus Balgam che besam galanay kamche magne. May mababa kanibuta kanipuit at miyan. Sadi sa tanstan sa batamin. Jesus Balka amche besam galanay kamche magne. Jesus berkat magne. या पंचायतीचे बाळका आमच्या बेजार काळजाची एका पुलतीस घालून तुझे मुखामी सर पडून मागता तुझी ते बिनमोतीन भरले मोळ काळीस आमची मागणी स्वीकारुनी आणि इतले त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवनी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी व्यसपण तुजी कुमोग आनी बुजोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्र संगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. Jesus berkat. आम्ही अर्गांदिमिया जायते आम्ही मागल्लें जायते पटी ताणें दिलां त्या खातीर आमची काळजां देवा मुखार उबारून आमी ताका अर्गां दिवया. ये बो उदार पडो जेजू तुझे मुखामी सपडता तुवें आमकां दय केल्ले दुरपकार खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या तुजी काकुलते मी वर्णितल्या तू जामनसाय आमचो देव रचणार आणि सांबाळणार आमची सगळी पातेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांची माझे मारिफात बघ सगळ्यांनी विस्तरून दी सर लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन दीत कणदेक देव नजर जोडून दीत सर सुतिरेने माझा बाळका जेजू आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन. आमची बरी जावं तूं आमची बरी जालो आमकां वयर उबारो तो पाताळाक गेलो पाताळ सोडून जावं बलीची शिडी जालो देवोनात वाटो दी देवोनी सामनायलो जेजू बाळका लाले मागता तुज्या आमच्या देवाच्या दिसांत बापाची आणि पुताची आणि पवित्र